शांताबाई सावंत हिणे पेठेच्या वाडो कोरगांवा शेतांत रोयिल्ल्यो मिरसांगो भेणे तशेंच हेर पिकावणीक गवण्या रेड्यांनी पेड्ड्यार केल्ल्या ती चिंतेत आसात। भाजयेच्या पिकावळींतल्यान म्हाका 4 पयशे जोडपाक मेळटा, मात गव्या रेड्यांनी ही पिकावळ पेड्ड्यार केल्या। म्हाका लुकसाण भरपाई नाका, मात म्हज्या शेताक इलेक्ट्रीक फेन्सिंगान खात्यान घालून दिवचें अशी मागणी ती करता। हेतूर आता सध्या मी 1 किलो हे घातले कोण भेणे 1 किलोचं पाकिट हाडून दाखवतो माया आणि त्याशिवाय फालतूर बारकी पाकिटां ॲग्रिकल्चराची आणि ती हेतूरसून हाडलेली कोण आमच्या कोल्हापूरसून हातीन दाखवते मी। माझी मागणी फक्त म्हाका साहेबानो ह्या तुकड्याक माझ्या तार मारून दिवचो का परत माझी लुकसाण जावची न्हू। ह्या आडली सांजे येते जाल्यार कांयच दवरूचें ना बरोबर। ही माझी मागणी हा। माझी पैशांची इच्छा ना, पैसे मी कमावूंक सोदता, आता परत मी करूंक शकता बरोबर। इतकी माझी इच्छा हा। करीन म्हणून म्हाका जर तार इत्याद ह्या तुकड्यान म्हाका ह्या 4 दिसांक दितात कंप्लीट करून तर माझी इच्छा पूर्ण आसा। म्हाका पैशांची ह्या ना, फक्त म्हाका ह्या करून कोणाच्या फुकट पैशांचा असा दिडा माझा। आयज म्हाका फोन आयलो सकाळी की आमची नाशाडी केल्या, म्हटल्यार पळोवया येवन जाल्यार कळ्ळें की भरपूर गवा रेडे येवन तिचे सगळी भाजी उडयल्या ना करून। तसोच सेम आमकां लास्ट टायम आमचो एक दूध फार्मर आसलो, त्याच्या घरान बिबटो आयलोलो आणि त्याचे वासरू खावन तेकाय लुकसाण केलें। ही जनावरां हालींच्या ह्या 2-3 म्हयन्यांनी तरी पयल्या भरपूर येता। आमी पंचायत मार्फत लेटर केल्ले फॉरेस्टान येवन त्या बिबटे खातीर ट्राय केल्ली पण तो परत काय कॅप्चर जावंक ना। गव्या रेड्याचो प्रॉब्लम आमकां सेम आमच्या मांद्रे आणि पेठेच्या वाड्याची जी बॉर्डर आसा कुणीर म्हणटा थंय सेम आयला, सेम प्रॉब्लम गवा रेडे करता। म्हाका दिसता आतां आमकां कित्याक आतां फार्मर खूब कमी रावलेले आसा आणि जर अशी नाशाडी करता जाल्यार जे आमचे आतां पारंपारीक शेती जे करता ती स्पॉयल जातली।